हॅलो गुड आफ्टरनून वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजा येत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आता न्ही दनपारची जाल्यार 2:00 जाल्या आणि आईचो हो व्हिडिओ जसो बीन आयच्या दिसाचो तो आता इतले लेट दनपारचो स्टार्ट करता. 2 म्हणल्यार लोकांले जेवून खावन बी जालें आसतलें. आमी जेवना अजून, म्हणल्यार हांव बीन अजून जेवना, हांव जस्ट जेवता. तर दनपार जालें आतां आनी म्हटलं आयच्या व्हिडिओचो जसो बीन तो स्टार्ट करया अशें म्हण. आयज सकाळच्यान न्ही बिजी उरलें, टायमूच मेळना व्हिडिओ बीन जसो बीन तो स्टार्ट करपाक. सो म्हटलें चल दनपार आयचो व्हिडिओ जसो बीन तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. तर आतां न्ही दनपारची 2 जाल्या आनी जेवण बी जें आसा पळय तें सगळें रेडी आसा. सगळें हें केलां. हेका जस्ट आतां मान वाडला, हो जेयता. आनी आयज आसा सॅटर्डे. तुमकां तर खबरच आसा शेनवाराक आमी वॅज. सो आयज जेवणाचें व्हडलेंशें अशें कांय ना. तर आयज न्ही जेवणाक आमगेर केलां कडवण. खूब जाणांक कडवण म्हणल्यार खबर आसतलें कितें तें. थोडीं जाणां सौराक बी म्हणटा, थोडीं जाणां कडवण म्हणटा. आमी बीन सावड्ड्या बी सगळीं आमी कडवण म्हणटा. सो सौराक म्हळ्यार बेश्टी सय म्हळ्यार मेतो वांटून तितून कितें बटाट गड्डो भेंडे कितें घालून करता पळय तें. तर आयज न्ही आमगेर केलां गड्ड्याचें कडवण गड्डो घालून. सो गड्डे आशिल्ले हाडलेले, तर मान एक गड्डो घालून कडवण केलां. वांयग्याचें भर्त केलां आनीक धंयाच्यो मिरच्यो आसता पळय सुक्यो मिरसांग्यो धंयान घालून सुकयतात पळय त्यो मिरच्यो फ्राय केल्या. आनी थोडेशे साबुदाण्याचे पापड आशिल्ले ते फ्राय केले. तर आयचें हें आमचें सिंपल अशें जेवण. चड आयज कांय काम जें आसा पळय तें घेवन बसलें ना जेवणाचें. जशें की तुमकां सांगलें पळय सकाळच्यान बिजी गेलें. सो कांय अशें व्हडलें करपाकच मेळना. बायक न्हाणयता बी म्हळ्यार खूब टायम वता. तेका लागून लायट अशें जेवण जें आसा पळय तें केलां. आनीक आतां आमी जेवन बी घेता. बाय न्हिदलां. तर आयज न्ही आमकां सांजचें आतां वचपाक जाय इयर पियर्सिंगा खातीर. सो आयज न्ही बायेचें कान जें आसा पळय तें तोपता आमी. सो जालें न्ही तेका 3 months जावन गेले आतां. सो म्हटलें इयर पियर्सिंग जें आसा पळय तें करून घेवया अशें म्हणून. आतां करतली मागीर करतली, आयज करया फाल्यां करया अशें करून न्हू तें पेंडिंगूच आसा. सो फायनली आयज डिसायड केलां. आयज म्हळ्यार राती डिसायड केलें की चल आयज जें आसा पळय तेजें इयर पियर्सिंग करया अशें म्हणून. तर आयतां न्ही सांजची आमी वतली इयर पियर्सिंगा खातीर. सो तेका न्हाणून बिणून सगळें करून फीड बी घालून न्हिदयलां. तें न्हिदलां. उदो 12:30 सुमार, 12:30 न्ही 1 पावणे 1 सुमार न्हिदलें. आयज मातशें न्हाणोवपाक बी लेट जालो तेका. सो तें न्हावन न्हिदलां. तर तें न्हिदलां म्हटल्यार आमी जें आसा पळय न्हू की जेवन घेवया म्हटलें. हांव पळय तुमकां दिसता आसतलो फाटल्यान जेवता. आनी न्ही जेवता म्हटल्यार न्ही म्हाका कोणें तरी कमेंट केल्लो की तुमगेर डायनींग टेबल आसून बी स्टील तुमी टिपयाचेरच कित्याक जेवता काय म्हण टेबलाचेर. तर कितें सांगू तुमकां तुमकां खूब जाणां खबर आसतलें तारक मेहता जेन्ना म्हळ्यार दोळ्या मुखार येता तेन्ना म्हाज्या ताळ्या सकयल तर कांयच देंवना जेवण बीन. सो तेका लागून आमी कितें करता हांगाच बसता. आनी न्ही आतां पयलीं सान न्ही ती संवय जाल्ली आसा की जे टिपयेचेर बसून टीव्ही लावन जेवपाचें अशें म्हण. सो तेका लागून आमी हांगाच बसता. सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट मातसो केन्ना केन्ना करतात थंय. बाकी कोणी येयलो बी जाल्यार डायनींग टेबलाचेर जेवप अशें. नाजाल्यार चडशें आमचें हांगा हॉलांकूच बसून जेवण जें आसा पळय न्हू तें. तर हो जेयता. मांव वाडून घेवन येयला इपयान. तिका बी म्हटलें तूं जेवपाक लाग, हांव जेयता म्हणून मागीर व्हिडिओ करता. सो चलात तर आयज जेवणाक मेनू जो आसा पळय तुमकां सांगलां. सिंपल असो दाखोवपा सारको कांय ना. तर आतां आमी जेवन बिवन घेता आनी मागीर थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. सांजची 5 समथींग जाली आनी हे पळय हांगासर आमी जाली रेडी. खंयी गेले न्ही जाल्यार हे सगळें धपटो जो आसा पळय ना तो घेवन वचपाकूच पडटा. सो टायम जालो वता आमी आतां. सो टायम जालो म्हटल्यार वचपाचो टायम जालो. तर एज युजल आमी खंयी वचपाक भायर सरलीं आनी आमकां लेट जालो ना. अशें केन्नाच जायना, तुमकां तर खबरच आसा न्ही. वचपाक भायर सरलें म्हणटा आमकां जे टायमार आमी ठरयता पळय वचपाक जाय म्हणून त्या टायमार आमी गेल्यार भायर सरप केन्नाच जायना. लेट हो जाताच. सो हेणें आतां जस्ट तिका खूब फोन केलो आनीक तेणें यो म्हटलां. तो म्हणटालो लेट जालो न्ही मातशें बेगीन हें करपाक जाय अशें म्हणून. सो हेणें म्हटलें आज तूं कित्याक फाल्यां मागीर संडे मागीर मंडेक दीस बरो ना अशें म्हणटा. तोच सांगतालो. मागीर बद्द ट्युजडे पडटा तें. मागीर बायेचें वॅक्सीन बीन आसा. सो मागीर तें दोनी तेका पेन एक वांगडा हें जातलें न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल आसूं आयजच हें करया अशें म्हणून आतां वचपाक भायर सर हांव पळय हांगासर.
तो कितें कितें करता बॅग बी हाडून दवरला मा बायक रेडी करता मागीर जालें ऑलमोस्ट रेडी लॉक करता न्हय ती चावी दी तूं गाडी काडा लॉक करता ओके हॅलो हॅलो राव गाड्यान मेळटगीर मागीर बसतगीर मागीर मेळटा तुमकां हे सगळें म्हाका हांगासर सगळें दवरलें आनी गेलें लॉक कशें करपाचें एक बॉटल बॅग बालो मोबायल म्हाजो मोबायल चावी हें सगळें घेतलां आनी गेलें आनी गाडी बी ऑलरेडी भायर काडली आनी जो तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता पळय न्हू तो आवाज आमच्या हांगासर न्ही हिंदुत्वाचें कितें तरी आसा तेजो आनी गाडी बी भायर काडली पळय आमच्या हांगासर न्ही हिंदुत्वाचें कितें तरी आसा दाखयता तुमकां हो बी तूं बी वचपाचो आशिल्लो न्ही रे तुका बी इन्विटेशन आशिल्लें न्ही सवकार रे सगळे हांगासर आसात कितें कितें आसा कितें तें हिंदुत्वाचें कितें म्हणना ग्रुपांक चल्ला हाय पळोवंक चल्ला आतां कितें तुका इन्विटेशन आशिल्लें न्ही रे तो मागीर कोण येवपा आसा कळ्ळें तुका गुरुजी ऑर समथींग अशेंच कितें तरी तो हे आपल्याला स्पीच दितालो प्रोग्राम्स आहात कित्या बद्दल तें आतां हिंदुत्वाचे गो कित्या बद्दल संवसाराक केन्ना कितें घडटा पळय न्हू तें आमकां केन्ना कांय खबर आसना अशें करून केन्ना हांव वांगडा भायर सरलें जाल्यारूच कितें कळपाचें नाल्यार हेका कोणें कितें सांगल्यार बी ताका खबर बी आसना आनी याद्यो बी आसना कितें म्हणून सो हे पळय मास हांगासर बायक घेवन तर आमी आतां वयता बायक इयर पियर्सींग म्हणटा तेजे कान जे आसा पळय ते तोपपाक वयता खूब तेंप जालो खूब टायम जालो या म्हळ्यार आयज तोपपाचें मागीर तोपपाचें आतां नाका मागीर नाका अशें करून करून तें दवरलेलें पळय तें तशेंच उरलें सो आतां म्हटल्यार फायनली तोपया अशें म्हणून काल राती जें आसा पळय तें डिसायड केलें तर आतां आमी वता कान तोपपाक पळय हांगासर काळंगाचें मळें सो अशें करून आमचे सायडीन हांगासर काळंगां रोयता दोनी वटेच्यान रोयल्या आनी आमच्या थंय बीन रोयता ऑपोजीट सो थंय बीन जाता काळंगां जी आसा ती आनी आमी आतां वता पळोवया टायम कितलो जालो रे 5:30 जाली दिसता न्ही 5:31 जाली आनी आमी वता इतले लेट आतां तोपपाक 5:30 जाली म्हणून सो सनसेट जावपाचो टायम जालो न्ही मातसो सन जो आसा पळय न्हू तो देंवपाक लागला हे सायडीन आनी आमी पावली ज्वेलरा कडेन तर हें आसा आमचें ज्वेलराचें शॉप रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगडार ओके ना मागीर तेंका सरी तोपता आसतना हें घातलें ना कितले टायमान काडटा ते 1 वर्सान 2-3 वर्सान हे मणी आसा हे पान आसा आनी मोती बीन आसा अशी येता मोती जाल्यार मोती अशें गुंथून दितले घासून घे ना घासून असते बाबडे काम जालें रडून रडून आतां नॅच फुड्याक अशें वचना थंय हांव घेवन बसलेलें ताका पयल्यार रडटा आतां न्हिदता खूब रडलें बाबा चोडून रगत बी येयलें आमगेर हांगासर बायक पॅम्परींग चालू आसा म्हळ्यार पॅम्पर करता ताका सगळे आतां रडटा धरच म्हणटा फकत आतां तेगे पिल्लू भितर आसात
सो आमी आयली घरा कडेन येता आसतना वाटेर जे आसा पळय ते हांवें आनी कांय चड अशें शूट केलें ना डायरेक्ट थंयच्यान डायरेक्ट भायर सरली एक कडेन बेकरेन गेली आनी डायरेक्ट आमी घरा आयली म्हळ्यार म्हाका दूद बी जाय आशिल्लें सो ताका लागून आमी बेकरेन गेल्ली ह्या पळय हांगासर दूद हाडलां तापोवपाक दवरला च्या केली हांवें येवन हांगासर खंय रे च्या हां ही पळय हांगाच आसा ही पळय हांगासर च्या केल्या माक आनी हेका केल्या म्हाका करूं ना म्हाका नाका म्हटली हांव मोस्टली सांजे बी च्या पियच ना सो आनी ती एकदां संवय लागली की ना मागीर डेली जाय अशी दिसता ताका लागून सो च्या केल्या च्या पिवन घेता आनी मागीर तुमकां सांगता बायेची स्टोरी ही पळय हांगासर च्या केल्या ही माक आनी ही हेका सो ही पळय माक आमगेर न्ही च्या चड लागता ती इतलेशें बारीक हितून बी पिना तरी तिका हांव मातसो पेलो कमी दिता मातशें अर्द्याच्या मातशी चड दिता 3/4 ग्लास असो नाजाल्यार तिका खूब लागता च्या पेले बरें जाय एकूच टायम पिता ती सांजेच ताका लागून ही हेका इल्लीशी च्या सो तुमगेर बी मा येयली जाल्यार माक पेले बरें च्या दिवपाची तिका इतली पावना सो ही पळयात हांगासर हो सद्दांच आपयता तिका इतली च्या पिता म्हणून बट तिका ती संवय जाल्या सो ही पळयात हांगासर च्या आनीक हें हांगासर बेकरेन गेलें न्ही दूद हाडपाक सो हांवें समोसा हाडले तिगांकय 3 आनी हेणें वाटेर भजी घेतली गरम गरम आसा म्हणून सो ही पळयात तर हें सगळें खावन घेता चटणी जाय इमली चटणी हांगासर इमली चटणी सो हें सगळें आमी च्या पिवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां हांगासर न्ही म्हाजें रातचें डिनराचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा तुमकां दिसता आसतलें बॅकग्रावंडान हें पळयात हांगासर सो च्या बी पिली मातशें बसलें बीन आनी बायनी आयज मातशें चिडचीड अशें करता आनी तेगेली न्हिदूय बी जायना एक्चुली अशें दुखता अशें ना ताका बट ताका ती याद जाता आपल्याक अशें केल्लें असो ट्रीट केल्लो अशें म्हणून सो तें याद करून करून तें म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना ताका याद जाता पळय तेन्ना तें याद करून करून रडटा आनीक न्हिदयलें न्ही न्हीद येता ताका न्हिदता फीड बी घातली न्हीद येता न्हिदलें की ना आपुणूच भिता न्हिदांक आंग काडटा सारकें आनी जागे जाता सो तशें करून तेजी न्हीद जी आसा पळय न्हू ती कंप्लीटूच जायना आनीक ताका लागून न्हीद कंप्लीट जायना आनी मागीर तें आनी जें आसा पळय तें चड चिडचीड जाता सो आतां ताका न्हिदयता थंय हें करता ट्राय करता उदक न्हिदयल्लें मान एकदां सो भितर व्हरून घातलें हांव घेवन न्हिदलें ताका म्हळ्यार आंग काडटा म्हणून जाल्यार बी उठलें सो भूक लागली म्हणून उठलें अशें दिसलें फीड घातलेलें मातशें थोडेंशें घेतलें आनी परत रडपाक लागलें आतां हो मातसो न्हिदयता हेका म्हणल्यार न्हिदय अशें म्हणून ताका आनी ताका एकल्याक बी सोडपाचें ना आंग काडटा रोखडेंच ताका घेवन बसलेलें न्हू यादूच ना आयज सॅटर्डे न्ही सकाळीं कडवण केल्लें आनी वांयग्याचें भर्त केल्लें सो तें भर्त बी जें आसा पळय तें एकूच टायमार जातालें आनी कडवण आसा तो हो खायना आयज कितले तेंपान कडवण केल्या हेका बी लायक ना म्हाका बी लायक ना स्टील केलें आतां खूब तेंपां आमी खायना हरशीं दोगांयका आमकां लायक ना चल करया अशें म्हणून केलें आयज सो मसाल्याचें बी बेजार येता दाळ बी बेजार येता म्हणून म्हळ्यार तें आसा आतां उरलां तें तशेंच सो हें म्हटलें आतां भुर्जी केल्या पळय पनीराची दाखयता तुमकां सो आनी तेज्या पयलीं तुमकां भायची गोश्ट सांगता म्हणलेली ती अशी की आमी न्ही ताका तुमकां जे पयलीं इयरींग दाखयलें पळय न्हू लायक रावंड भांगराचो गुवो टायप आनी ताका सरी पळय तसलें घालपाचें आशिल्लें आमच्या मायंडान तेंच आशिल्लें आनी आमी तेंच चिंतून गेल्लीं मागीर थंय वयतकीर तो म्हणपाक लागलो तें तशें आसता पळय तें मातशें रिस्की फाटल्यान अशें करता सरी पॅन करता न्ही कितें टावलाक भरता तो कितें कपड्याक भरलें न्ही तें वडटा आनी भुरग्यांक त्रास बी जावपाक शकता अशें म्हणून सो मोस्टली ते अशें आतां मागीर तांकां दाखयला पळय अशी सरी आनी ताका भांगराचें गुळ आनी पल असो सो तेंच घालता अशें म्हणपाक लागलें मागीर आमच्या मायंडान आसलें हेज्या मनान कशेंच नाशिल्लें की तें घालपाचें स्टील मागीर चल हेज्या म्हळ्यार बायच्या बऱ्या खातीर म्हणून घातलें मागीर तो म्हणपाक लागलो आनी एक वर्सभरान बी मागीर चेंज करा अशें म्हणून सो म्हणून आतां तेंच घातलां घालतना ऑड अशें दिसता म्हळ्यार आमकां संवय ना न्ही ताका पळोवपाचें विथ इयरींग सो तेणें आतां ऑड अशें दिसता आमकां पळोवपाक हांगासर तुमचे कडेन उलयता म्हाजें जेवणाचें बी चालू आसा करपलें मातशें सो दाखयता तुमकां कितें केलां तें जेवणाक आयज तरी पळयात हांगासर पनीर भुर्जी जी आसा पळय न्हू ती केल्या मा गेली जेवपाक तिका दिलें वाडून हांगासर पराठा हाडलेले रेडीमेड पराठा खूब तेंप जाल्यार खावंकूच नाशिल्लें म्हणून आयज हे पराठा हाडलेले सो ते पराठा खाता हांगासर थोडेशे स्लायस ब्रेड बीन आसा सो तेवूय आसा पराठाय आसा आनी पनीराची भुर्जी जी आसा पळय न्हू ती सो तेच खातले आमी आतां जेवणाक जें आसा पळय न्हू तें सो माक म्हणलां हो बायक न्हिदयता म्हणल्यार हांव बी खावन घेता मागीर हो खातलो कित्याक आमकां आतां सगळ्यांक न्ही एक वांगडा जेवपाक जें आसा पळय न्हू तें बसपाकच मेळना तें उठ्ठा मदीं मदीं मागीर सो ताका लागून
तर आम्ही आता जेवण घेता आणि त्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जसं पण तो बी हांगासरच एंड करता आणि मेळटा तुमकां सगळ्यांक असेच नवे व्हिडिओ करून फाल्यां. तो मेरेन माझे व्हिडिओचे आसा पण ते असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करात. चलात मेळ्या तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.